गोंयकारांक आणि भारतीय वासियांक शिवजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। शिवाजी एक उत्कृष्ट असो प्रशासक आसलो किंवा एक संस्थापक आसलो, जेणे राजकारणात म्हणजे जेणे इतले वर्सां ह्या महाराष्ट्रान आनी हिंदुस्थाना खातीर भलायकी खातीर लढले। पण दुर्दैव अशें आहा की अजून पासून NCERTच्या बुकान शिवाजीच्या बद्दल जास्त माहिती असलेले पुस्तकांनी माहिती ना। त्याच्या बद्दल त्याच्या विरोधकांची सगळ्यांची माहिती आहे ती सरकारान लक्ष घालून शिवाजी बद्दल जास्त माहिती येणाऱ्या पिढीक जाणून घेवची, जेणेकरून भुरग्यांक कळटलें। आजची पिढी केन्ना ना केन्ना सोंपतली, पूण नेक्स्ट पिढीक शिवाजी बद्दल आणि संभाजी बद्दल जास्त माहिती प्राप्त करपा खातीर शाळेय वृत्ती वचून किंवा शाळेंतसून सुरू जावची किंवा स्कुलांच्यान सुरू जावची आणि जास्तीत जास्त माहिती भुरग्यां कडेन पावची, जेणेकरून मागीर तांकां सगळी माहिती मेळटली आणि शिवराय किंवा शिवाजी कितें हें तांकां लक्षांत येतलें। छत्रपती शिवाजी महाराजाची आज 394वी शिवजयंती। सगळ्यांक शुभेच्छा शिवजयंती निमित्त। आमचे अध्यक्ष नारायणबाब बांदेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही कार्यक्रम करता। जाल्यार यंदाचे ह्या वर्सा आमचे यजमान आमचे माननीय आमदार दाजीबाब साळकर, कृष्णा साळकर त्यांच्या हस्ते हांगासर आज छत्रपती शिवाजी महाराजाची पूजा झाली। छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल आमच्या भटजी महाराजान आज बरे सुंदर पैकी सांगणे केले। जाल्यार म्हाका एक सांगून दिसता की भगव्या रंगाचे जे आमचे हिंदुस्थानाचे आमचो भगवो रंग मिटोवपाक लागून त्यांचे मुसलमान राजे औरंगजेब, शाहिस्ता खान आणि अफजल खान त्यांचे स्वप्न असले की भगवा रंग मिटोवपाचो, पण आमचे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणतात पळय ना, भगवा रंगाची स्वप्ने पाहून आले होते ते हिंदुस्थानाच्या मातीत आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांनी भगवा घातला त्यांच्या छातीत म्हणतात। जाल्यार ह्या तरेन आमचे शिवाजी महाराज असले। शिवाजी महाराज राजा म्हणून ते प्रजेक लागून जगले आणि नेता म्हणून ते लोक हितासाठी झटले आणि योद्धा म्हणून ते अन्याया विरुद्ध लढले। छत्रपती महाराजाजवळ खूपशी शिस्तबद्ध लष्कर, सुकटीत प्रशासकीय यंत्रणा आसल्यो की त्यांच्याकडे जे गुण असले, गनमी कावा तंत्राचा वापर त्यांच्यानी यशस्वीपणे केला। जाल्यार आम्ही आमचे हांगासर हिंदू समाज आम्ही एक जाता अशें आमच्या हेणे सांगला आमदारान की त्यांचे काही गुण आम्ही आत्मसात करपाचे आणि त्यांच्या पावलार चलपाचे। कितकी वर्सां जाली, 394 वर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजाची शिस्त, त्यांचे धैर्य आणि त्यांचा जो आत्मविश्वास जो आसलेलो। आम्ही म्हणटा छत्रपती शिवाजी महाराजाची तलवार भवानी तलवार, पूण ते केन्नाय म्हणटा आपला जो धैर्य, आत्मविश्वास आणि शिस्त हे माझे शस्त्र अशें आसले म्हणून। आणि ते आम्ही खूपदा पळयता की आमच्या आमदारा भितरूनय हा धैर्य, शिस्त आणि आत्मविश्वास हा। जाल्यार हांव म्हणना छत्रपती शिवाजी महाराजाचो कोणाक दर्जो दिना, पूण काही गुण तेंच्यांनी अशें घेतला की त्यांच्या पावलार पावल चलून चलता ते। शिवाजी महाराज हांची 394वी जयंती आमी साजरी करतात आणि मुरगांव हिंदू समाजातर्फे आम्ही आज सगळे हांगा एकत्रित जावन वार्षिक पद्धती प्रमाणे म्हणजे वर्सान वर्स आम्ही ही पूजा करतात आणि आम्ही सगळेच जाणां छत्रपती शिवाजी महाराजाक आम्ही सगळेच आराध्य दैवत मानतात आणि ताचोच आज आम्ही अभिषेक केलो। तो मान म्हाका मेळ्ळो, ताज्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता। छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल सांगप म्हणल्यार म्हणजे खूप सांगपाचें आसा। खूब बरें दिसता की आज ह्या इतले 394 वर्सां मागीर पसून तांचे जे विचार तेन्ना आशिल्ले, तांची आचारसंहिता जी आशिल्ली नाल्यार तांचे ते हें आशिल्ले ते आज पसून आमी वापरतात आणि त्या खातीरूच आज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक सगळेच गोंयांत न्ही जाल्यार देशभरान पुजतात, मानतात, आराध्य दैवत मानतात, हे करतात। छत्रपती शिवाजी महाराज ताका आमी रयतेचो राजा म्हणटालो, ताका एक जाणता राजा म्हणटालो। रयतेचो राजा म्हणपाचें कारण म्हणजे सगळ्या धर्माच्या लोकांक, सगळ्या जातींच्या लोकांक फुडें कशें घेवन वचप, आपलो धर्म राखून तांकां कशें फुडें घेवन वचप, नाल्यार आपल्या धर्मा खातीर कशें फुडें सरप, बायलांचो कसो आदर करप, हे सगळें आमी अजून पर्यंत तांचे कडल्यान शिकत आसा। आणि आजच्या आमच्या सारख्या राजकारण्यांक म्हाका दिसता सगळ्यांनीच बोध घेवपा सारके खुबश्यो गोश्टी छत्रपती शिवाजी महाराजान आमकां सोडून गेल्ले आसा आणि ताजी वारसा असो चालू उरचो आणि ताजेच वळणाचेर आमी सगळेच आमच्या देशान नंदनवन जावचें अशें आमी सदांच मानतात। छत्रपती शिवाजी महाराज आमी सदांच सगळे जाणा की रयतेचो राजा तर तो आशिल्लो, जाणता राजा आशिल्लोच, पूण आज पासून नेव्हीचो फावंडर म्हणजे नेवल तेन्ना वॉरफेअर, उदकांतसून वॉरफेअर कशें जावप ह्या 394 वर्सां पयलीं ताणें सुरवात केल्ली आणि ताच्या खातीर आज पासून आमची इंडियन नेव्ही तांकां फादर ऑफ नेव्ही म्हणटात। सो येदे मोठे कार्य केल्ले आज छत्रपतीन आज खंय तरी आमी सगळे मेळून वर्सान वर्स तांची ही एक हें करतात, खूब उमेद जाता। आणि अशेंच जशें तांणी राज्य केलें तशेंच राज्य आमचे भितर थोडे गुण येवन आमी तशें राज्य करपाचो प्रयत्न आमी करत आसता।